बासशी कुंगनी बासशी आमची बास कुंगनी बासशी. मोगाचनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. आमची कोंकणी अशी ह्या कार्याक परत्यान तुमकां स्वागत. आज आमी आमच्यो सदांच्यो थोड्यो चुकी त्यो खंयच्यो हाचे विशयांत गुमान दिवया. आमी मागणें म्हणटा आसतना एक मागणें आसा आदितावन आसलेलें आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जोचो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता अशें मागणें आसलें. तें आनंद बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक अशें म्हणटलीं आसात ना थंयसर मदें आनी आनी अशें दोन पटी येता ती एक चूक. तर आनंद म्हणलें उतर उपरांत वा फाटल्या वर्सांनी तें काडून आनंद आसले कडेन महिमा म्हणलें उतर बसोवन आमकां दियेसिजेन वा अधिकृत मनशांनी सांगलें देखून आनंद काडचें थंयसर महिमा म्हणलें उतर घालचें म्हूण. बरें, आनंद काडटा आसतना तो आनंद पुल्लिंग उतर काडलें. थंय बसयत आसतना महिमा म्हणलें उतर ती महिमा ती स्त्रीलिंग उतर बसयलें. तशें म्हणून म्हणटा आसतना थंय जापी कडेन वेता आसतना पळय वा दुसऱ्या वाट्या कडेन वेता आसतना जोसो आदी तसो आतां थंय बदलूंक जायत्या जाणांक विसर पडली आसूं येत. देखून आनंद जसो महिमा जशी देखून महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक म्हणटाना जशी आदी तशी आतां अशें म्हणून घेवंक जाय. जशी तशी थंयसर आनंद तो देखून जसो ही एक आमचे कडेन चूक घडटा. जायत्या जाणांनी आजुनूय महिमा म्हणलें उतर बदलिलां तरी जसो म्हणलें बदलूंक ना. थंयसर सारकें आमी तें दवरच्या खातीर आमी उडास दवरुया. हाचे सांगता दुसरी आमी सदांच वापरचीं थोडीं उतरां आसात. खंय पुल्लिंग आसूंक जाय थंयसर आमी ताका नपुंसक वा आनी खंयचें वेगळें लिंग बसयता. पळया आमचे कडेन बूक पुस्तक अशें दोन उतरां आसात. द बूक म्हणच्याक बूक म्हणटा आसतना तो बूक सारकें, पूण पुस्तक म्हणटाना तो पुस्तक जायना. पुस्तक तें पुस्तक, बूक तो बूक तें पुस्तक. देखून हें पुस्तक वाचपाक बरें, हें पुस्तक तुवें वाचूंक जाय, वो बूक तुवें वाचूंक जाय, वो बूक ताणें बरयल्लो, हें पुस्तक हाणें बरयल्लें. पुस्तक तो येना तें जाता बूक तो बूक हो बूक सारकें तशें करूंक आसा. आनी एक उतर पळया आमी एक फावटी हाचे विशयान उल्लेख केला समुदाय आमचे मदें आसा तो समुदाय. ती समुदाय न्ही स्त्रीलिंग न्ही, समुदाय म्हणलें उतर पुल्लिंग. तो समुदाय वो समुदाय आमच्या समुदायांत आमच्या समुदायाक तो समुदाय समुदायाची जमत आमची समुदाय आमचे समुदायांत चुकीचें तो समुदाय आमचो समुदाय आमच्या समुदायांत आमच्या समुदायाक अशें अली उतरां येतात. आनी एक आमी जायते फावटी वापरचें उतर हांसो. हांसो म्हणलें उतर तो पुल्लिंग. ताणें म्हाका हांसो दिल्यो, तो हांसो ताणी म्हाका हांसो दिल्यो अशें जायतीं जाणां वापरतात. हांसो थंय येकार परतूनय येना, हांस्यो जायना आनी तशेंच दिल्यो जायनात. त्यो म्हणलें उतर येवंकूच येना. एक वचन तूं कितले फावटी हांस वा कितलोय हांसो दी हें एक वचन. आनी तशेंच तो म्हणलें ताका लागता विशेशण लागता. पुल्लिंग उतर तें नपुंसक वा आनी खंयचें लिंग न्ही. तो हांसो, म्हजो हांसो, तुजो हांसो, तुवें म्हाका हांसो दिलो अशें हें उतर आसा. तें आमी उडास दवरया. तितलें म्हणून म्हणटा आसतना आमी मागण्याच्या पयल्या भागांत मागण्यांतावन सुरू केलें. निमाणे कडेन मागण्या कडेन वयताना मोगाळ पुत्रा सोबें आंकवार मरी आशिर्वाद दीव आमकां अशें एक उतर आसा. मोगाळ पुत्रा सोवें पुत्राळ अशें म्हणून जायत्यां कडेन आमकां आयकता. पुत्राळ जायना, मोगाळ पुत्रा सोवें वा पुता सोवें कितें आसूं. मोगाळ पुत्राळ न्ही
आनी तशेंच आशिर्वाद दिव आमकां कन्नडाच्या प्रभावान इसू म्हणलें तें प्रत्यय बसोवन आशिर्वाद चू आमकां अशें म्हणून म्हणटल्यात तें काडचें बरें आमचे कडेन आमचें तासा आशिर्वाद दिव आमकां मरी आपल्या पुता सांगाता मेळून आमकां आशिर्वाद दिव देखून मोगाळ पुत्रा सोवें अंकुवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां देखून पुत्राळ नाका आशिर्वादसूं नाका हें आमी गुमानांत धरया आमची कोंकणी चड बरी करूंक आमचे प्रयत्न आसूं दी तुमकां सगळ्यांक की देव बरें करूं आमची भास कोंकणी भास आमची भास कोंकणी भास